Aczulno serwis poramoja borwoszam I jak tumbo kakulda Nitolsam aulale tuja mai pasam Alta kurma ka nitar Kuli tu shiliang sarita Shili ha tu sopos karta Tuje tam au pois pautana Patihan hindang dovertai Achal ha service pura moja barvosham Kityak tumbo kakulda Nitar sam aula leta tuja mai pasam Alta kurma ka vida बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे Amen. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोल आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सगळे आसो तुमच्याही सोबळे असो जेजू ख्रिस्तातय मोगाळ भावा भयणीनो पवित्र स्थान आमकांत आमी सगळी श्रेष्ठ गोळी जावन आसचो जेजू हाचे इंडाचे सांदे जाल्या हे व्हडले भाग देवान आमकां फावो केला पूण सवाल अशें आसा की त्या श्रेष्ठ घोवळ्याची थाळो आमकां आयकतागी त्या श्रेष्ठ घोवळ्याच्या वाटेन आमी चलतावगी त्या श्रेष्ठ गवळ्यान दिल्लें ते सस्नीक जिवीत आमी आपणायतावगी ह्या संवसारी गवळ्या फाटल्यान वचून आमकां देसवट करच्या आमकां वायट वाटेन चलोवच्या त्या गवळ्याच्या उतराक कान दिवन ताच्या फाटल्यान वेता आमचो देव काकुळदार देव आमचो देव मोगाळ देव सदांच आमच्या फाटल्यान तो धांवन येता आमकां सासनीक जीव दिवच्या पासत तर मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या गवळ्याक इन्कार करन ताचे वाटेन ताणें दाखयले वाट सोडून संवसारी पडकिऱ्या गवळ्याच्या वाटेन चलिल्ल्या खातीर सोम्या लागचें बक्षाने मागया सांगता आमी मागया हांव पातकी सर्वपदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो दुनिया अवसर सांगता मनान चिंतून तनात सरून वायट हाडून आनी बरें सडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून बेगीन सदांच संवकार मरी सगळ्या देवतां आनी भक्तांक आणि तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करन प्रार्थना मागता सर्वदा देव आमची काकूळट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन Soumya kakrut kar Soumya kakrut kar Krista kakrut kar Krista kakrut kar Soumya kakrut kar Kun sergi ani
शांतीताच्या इष्टा संसारी सर्वस्फोरा देवा सर्गींच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिनवासा तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकंता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बाबाच्या एकल्यास पुता सोमिया देवा देवाची शिळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकृत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या देवा सगळ्या मनान तुझी भजन करून आणि भावार्थ आमकां शिकयता त्या प्रमाणे सगळ्या मनशाचो मोग करूंक आमकां फावो कर आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझ्या सवे पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. तवळ पेद्रो 11 जाणां सांगाता उबो रावलो आनी व्हडल्या ताळ्यान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो. तर तुमी कुर्सार मारलेल्या त्यास्त जेजूक सोम्यान सोमी आनी क्रिस्त केलो म्हूण इस्रायलाचे सगळे घराणे दुबावावीन जाणा जावं. ही उतरां आयकतास तांची काळजां शिंदलेले बरी जाली आनी पेद्रो लागीं आनी हेर धर्मदूता लागीं तांणी अशें विचारलें, भवानो तर आमी कितें करीचे? तवळ पेद्रोन तांकां जाप दिली, पाताक रडा आनी चिनी बदला आनी तुमचे मदलो हर एकलो आपल्या पातकाचे बोक्साने चोरच्याक जेजू क्रिस्ताचे नावे पवित्र स्नान घेवं. तवळ तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें. कित्याक तुमकांच म्हूण ही बसवणी केल्या, तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यांक आनी पयस आसलेल्या समेस्तांक म्हूण ती केल्या, जाका सर्वेस्पोर आमचो देव आपणे दिता त्या हर एकल्याक म्हूण ती केल्या. ह्या आनी हेर सबार उतरांनी पेद्रोन तांकां रुजवात दिवंक पळयलें आनी हे सश्टे संतती तावन तुमकांच बाचाव करा म्हणून तांकां उलो दिलो. उपरांत ताचे उतार मानून घेतलेल्यांक पवित्र स्नान दिलें. सुमार 3000 जण त्या दिसा तांच्या मेळांत दाखल जाले. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडुपकार. सर्वेस्पोर मोसो गोळी कांयच म्हाका उणेना. सर्वेस्पोर मोसो गोळी कांयच म्हाका उणेना. सर्वेस्पोर मोसो गोळी कांयच म्हाका उणेना.
पासवसरो मेळटा थंय तो म्हाका विशेव दिता निशांत उदका सरशी म्हाका तो व्हरता म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता सर्वस परमोसो गवळी कांयच म्हाका उणें ना आपल्या नांवा सरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता काळोखाच्या बुयरांतल्यान हांव चलता तरी कसल्यास वायटाक हांव भियेंचोना कित्याक तूं म्हजें सोवे आसाय तुजो दांडू आनी बेत आसात ती म्हाका दय दिता सर्वेस परमोसो गवळी कांयच म्हाका उणें ना गर्द जेवण म्हज्या दुस्मनांचेर तुवें तयार केलाय तेलान म्हजें माथें तूं मागताय म्हजें कोम बरोवन उमतता म्हजें कोप बरोवन उमतता सर्वस परमोसो गवळी कांयच म्हाका उणें ना सर्वस परमोसो गवळी कांयच म्हाका उणें ना सांत पेद्रूच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप प्रिती मोगाच्या न्हू बरें केल्ले खातीर तुका जर सोसूंक मेळ्ळें आनी सोंसणी खायेन तुवें तें सोंसलें तेद्वा जाल्यार देवाक तूं मानवताय तुमकां आपोवणें मेळ्ळ्या ह्या खातीर कारण तुमचे पासोत पयलें क्रिस्तान कस सोंसल्यात ताच्या मेटांनी तुमी चलच्याक ताणेंच तुमकां देख दिल्या ताणें कांय पाप आदारलें ना आनी ताच्या तोंडांत तावन कसलेंच कपटीपण आयलें ना ताका सोबल्या वेळार ताणें पाटी सोबलें ना ताका कश्टयतना ताणें बेस्टायलें ना बगार निती प्रकार जडती करतेल्याचे जतनेक आपणाकच ताणें ओपून दिलो आमी पातकाक मरून पवित्रपणाक जियोवचे खातीर कुर्सायिल्लें आपले कुडीन ताणें आमचीं पातकां ववयलीं ताच्या गाया वरवीं तुमी गूण जाल्यात तवळ पर्यान वाट सुकून गेल्ल्या बोकऱ्यां परी आसलीं तुमी आतां तुमच्या आत्म्याच्या राखण्या आनी गवळ्यातय फाटीं आयल्यात देवाचें उतर हें देवाचे ओड उपकार Alleluia, Alleluia, Alleluia. औंस बरो गवळी म्हणटा आसमी हांव म्हज्या बकऱ्यांक वळखता आनी ते म्हाका वळखतात. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमच्याय सोवे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सोम्या. त्यावेळी जेजून फारिसेवा लागीं म्हळें,
सतस हांव तुमकां सांगतां, जो कोण बोकऱ्याच्या गोठ्याक दारांतल्यान भितर सरनासतना दुसरेच वाटेन वयर सोडून येता तो चोर आनी लुटकार. जो कोण दारांतल्यान भितर सरता तो बोकऱ्याचो गवळी. हाका राखवल दार काडटा. बोकरे ताच्या थाळ्याक खाण दितात. आपल्या बोकऱ्यांक तांच्या तांच्या नांवान उलो करून तांकां तो भायर व्हरता. तांकां सक्तांक भायर काडटस तांच्या फुडल्यान तो वेता आनी ताचो थाळो वळखतात. ते बोकरे ताच्या फाटल्यान वेतात. परक्या फाटल्यान ते बिलकुल वचनात. ते परक्याचो थाळो वळखना जाल्यान ताचे तोंड ते पळोवन धांवतात. जेजून तांकां ही ओपार सांगली, पूण ताणें सांगल्याचो तांकां अर्थ जालो ना. देखून जेजू परत्यान म्हणालो, सतस हांव तुमकां सांगतां, हांव बोकऱ्याचें धार. म्हजे पयले आयले चोर आनी लुटकार. देखून बोकऱ्यांनी तांकां गुमान करूंक ना. हांवूच तें धार. म्हज्या मुखांत भितर सरता तो शाबितायेन आसतलो. तो भायर भितर वेतलो, ताका सोरोवी मेळटलो. चोर येता फकत सोरूंक, जिवेशी मारूंक आनी विभाड करूंक. हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हूण, बरोवन ओमतेचे मापान तें मेळो म्हूण. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भावा भयणीनो, त्या गवळ्याच्या मोरणा दीस त्या कातेदलाच्या मुखार व्हडलेंशें एक बॅनर घालून अशें बरोवन आसलें, आमचो गवळी मोरोंक ना. आमच्या लोकांच्या कश्टाच्या जिवितांत तो आजुनी जिवंत आसा. ह्या गवळ्यान आपणाच्या हिंडा पासून आपणाचो जीव दिलो. ह्या गवळ्यान आपणाच्या हिंडा पासून आपणाचो जीव दिलो. मोगाळ भाव भयणीनो, ही उतरां बिस्प ऑस्कर रोमेरो हाच्या मोरणा वेळार त्या इगर्जे मुखार बरयल्लीं उतरां जावन आसात. आपणाच्या लोकां खातीर, आपणाच्या हिंडा खातीर, तांकां न्याय दिवचे खातीर भ्रश्टाचारा विरोध ताणें आपणाचो थाळो उबारलो आनी तो थाळो बंद करचे खातीर त्या राजकीय फुडाऱ्यांनी ताचो जीव काडलो. पूण तो मनीस, तो गवळी सदांच जियेलो, आजुनी तो जिवन आसा. जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भाव भयणीनो, आज आख्खी पवित्र सभा संतोषान जेजू बऱ्या गवळ्याचे फेस्त आचरण करता. आज आमी धन्य देवाक अर्घ दिवंक जाय, कित्याक ताणें ताच्या एकल्याच पुताक आमकां दिवन आमकां श्रेश्ठ गवळी दिला आनी ताचें जिवीत ताणें आमकां कशें आमचें जिवीत जियेचें म्हणलें आमकां कळीत केलां. हाचे बराबर ताच्या उपरांत धार्मीक तशें लायक गवळी आमकां दिल्ल्या खातीर देवाक आमी अर्घां दिवया. मोगाच्यानो, इस्रायल घरांक गवळी, बोकरे, शेळयो, हिंड हो एक नवो विशय न्ही, तांच्या जिविताचो एक वांटो जावन आसलो. पळया, अब्राम गवळी जावन आसलो, भावात ताचो बापय. इसाक, जाकोब, मोइजे आपणाच्या मावाच्या घरा गवळ्यांक सोरोन आसतना देवान ताका विंचलो इस्रायल लोकांचो गवळी जावच्याक. ताचे उपरांत दावीद देवाचो मोगाचो मनीस, ताका सामुएल मागोंक येता आसतना तो गवळ्यांक सोरोन आसलो आनी इस्रायल लोकांचो राय जावन गवळी जावन ताका विंचलो. सडावत जावन इस्रायलाच्या मुखेल्यांक, ह्या वडिलांक गवळी म्हणून आपयताले. पूण निजायकी इस्रायल लोकांचो गवळी जावन आसलो यावे. इस्रायल लोकांचो गवळी जावन आसलो यावे. हे पुरा अब्राम, जाकोब, दावीद
आनी हेर रायपुरा त्या गवळ्याचे प्रतिरूप रिप्रेझेंटेटिव्ह जावन आसले. त्या पासून एजेकिएल प्रवादी मुखांत देव सांगता, आपणाच्या इंडाक पळोवन तो सांगता, आपणाच्या लोकांक पळोवन तो सांगता, हांव म्हज्या हिंडाचो गवळी जातलो. हाय काटा इस्रायलाच्या गवळ्यानो, तुमी म्हज्या हिंडाचो देसपाट केला. म्हजे हिंड शिंपडल्यात, तांकां सारक्या वाटेन तुमी व्हरोना. हांव परत म्हज्या हिंडाची जतन घेतलो. हांव तांचो गवळी जातलो आनी एक हिंड जातले. एक गवळी एक हिंड जातलो. आनी ही बसोनी जेजू क्रिस्ता मुखांत आपणाच्या एकल्याच पुता मुखांत ह्या संवसाराक धाडच्या मुखांत ही बसोनी तो संपूर्ण करता. मोगाळ भाव भयणीनो, आमचो गवळी कसो गी म्हणलें आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकत सा पेद्रू अशें सांगता. ताणें कश्ट सोंसले, ताच्या तोंडांत कसलेंच कपटीपण आयलें ना. ताका सवले वेळार ताणें सवलें ना. ताका कश्ट येतना ताणें बेश्टायलें ना. बगार निती प्रकार जडती करतल्याच्या जतनेक आपणाकच ताणें ओपून दिले. ताच्या गाया वरवीं आमी गुण जाल्या, आमी शिंपुडल्या बकऱ्या भशेन आसल्या, पूण ताच्या मरणा वरवीं आमी ताच्या हिंडाक परतून फाटी आयल्या. ओ जावन आसा आमचो गवळी. मोगाळ भावा भयणीनो, गवळी म्हळ्यार कोण? गवळी म्हळ्यार आपणाच्या हिंडाचो गुमान करचो, कितें आपा येता आसतना तयार रावचो, मुखार पळोवचो आनी योजन करचो. ओ जावन आसा गवळी. जेजू बरो गवळी आपणाच्या हिंडा पासून, आपणाच्या शेळयां पासून आपणाचो जीव दिता. मोगाळ भाव भयणीनो, इस्रायलाच्या धर्मीक संप्रदाया प्रमाणे गवळ्यांच्या पथकां खातीर शेळयेक बली भेटयतले, ह्या शेळयेचे बली जातली. पूण आमचो देव आमचो कितलो मोग करता पळया गी, हे आमचे वट्टें भाग कितलो मोग करता गी पळया. शेळयेचो जागो गवळी घेता, शेळयेचो जागो गवळी घेता आनी शेळी मोरच्या बदलाक गवळी आपणाचो जीव दिता. हे व्हड भाग आमचे मोगाळ भाव भयणीनो. ताकाच जेजू क्रिस्ताच्या मरणा मुखांत आमकां जिवीत मेळटा. बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ जीजस वी रिसीव लायफ. ताकाच जेजूच्या मरणाक एक उद्देश आसा, जेजूच्या मरणाक एक शेवट आसा, जेजूच्या मरणाक एक योजन आसा. तें जावन आसा सासनीक जिवीत आमकां मेळचे खातीर. ताकाच आयच्या वांजेलान तो सांगता, हांव आयला जिवीत दिवचे खातीर, भरून ओमतोचें जिवीत दिवचे खातीर हांव आयला. आनी त्याच पासून पयत पुस्तक म्हणटा, म्हज्या हातीन दिल्ल्या कोणायक हांवें वगडाणे जायचे खातीर हांव म्हजे जिवाचें बलिदान करतलो. आपणाच्या इश्टा पासून आपणाचे जीव दिवच्या पासून व्हरतो मोग दुसरो ना. आनी त्या पासून आमचो गवळी ताच्या बकऱ्यां पासून या आमच्या पासून आपणाचें बलिदान करता. दुसरें, जेजू बरो गवळी आपणाच्या गवळ्यांक तो वाट दाखयता. ही लीड्स ए शीप. ताका वाट कळीत आसली, तो वाट सोंपलो आनी ताणें वाट दाखयली. पळया मोगाळ भाव भयणीनो, एका गवळ्याक पयले वाट कळीत आसाचें, मुखार कितें आसा गी म्हणलें ताका कळीत आसाचें ना. जर तर ताका कळीत ना तो बकऱ्यांक दुस्पाटायता, तो बरो गवळी न्ही. पूण आमचो सुमी ताका वाट कळीत आसली, ती वाट जावन आसा बापाची खुशी करची. ताकाच ते गेत्सेमनी म्हळ्यान तो म्हणटा, बापा म्हजी खुशी न्ही, बघा तुजी खुशी जावन दी. आनी आपले कुर्सार मरता आसतना संपतले, हांवें तुजी खुशी केली म्हणून तो संतोषान धैर्यान आपणाच्या बापा लागीं सांगता. ताची वाट देवाची खुशी करची. तो वाट संपलो. कसली वाट? कश्टांची वाट. कश्टांची वाट तो संपलो. ताका इन्कार मेळ्ळें, इन्कार केलें ताका, ताची केबडाय केल्यो, ताका नलिसाय केलें
ही असली वाट तो सोमकालो मोगाळ भाव भयणीनो ताकाच तो म्हणटा हांव जावन आसा वाट जिवीत आनी सत तितलेंच न्ही तो वाट सोमकलो मात्र न्ही वाट ताका कळीत असली मात्र न्ही आनी ताणें वाट आमकां दाखयली ताकाच तो म्हणटा जो कोण म्हजो पाटलाव करूंक आशेता आपणास कुरीस घेवन येवन दी आपणाकच इन्कार करून दी आनी म्हजो पाटलाव करून दी म्हणटा हें जावन आसा एका श्रेश्ठ गवळ्याचें लक्षण तो वाट दाखयता तिसरें आमच्या गवळ्याक आमची वळख आसा आमच्या गवळ्याक आमची वळख आसा जर तर ह्या संवसारान एक देव आसा तर आपणाच्या लोकांची वळख आसा तर तो आमचो देव म्हजो देव जेजू क्रिस्त ताका सगळें कळीत आसा मोगाळ भाव भयणीनो ताचे लागीं कितेंच लिपून दवरूंक जायना हांव कितें हांव कसो म्हजी चिंतना कशें हांव कितें चिंता हांव कितें करूंक आशेता म्हाका अशें केल्यार कशें जाता तो कसो ओ कसो हें सगळें ताका कळीत आसा म्हजें बळ कितें म्हजें उणेपण कितें सगळें ताका कळीत आसा ताकाच किर्तनकार 139 किर्तनांत अशें म्हणटा सोम्या हांव बसतना तुका कळीत आसा हांव उठतना तुका कळीत आसा हांव चलतना तुका कळीत आसा हांव आड पडटना तुका कळीत आसा तुजें तर हांव खंय लिपून रावं सोम्या जर तर हांव सर्गा सोडून तर थंय तूं आसाय जर हांव पाताळाक देंवून तर थंय तूं आसाय हांव काळोखान लिपलो तर तुजो उजवाड म्हाका उजवाड दिता म्हज्या आवयच्या कुशव्यान तुवें म्हाका विणलाय वय मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या शेळयाक आमची वळख आसा आमकां कितें जाय ताका कळीत आसा हें व्हडलें भाग आमचें आमचो गवळी जावन आसा आमचें धार आनी जो कोण मनीस त्या धारा भितर वेता ताका सस्नीक जिवीत मेळटा कित्याक सांजुआवन कितें म्हळें आपले देवाची शेळी संवसाराचे पाप करतली उगडापनाच्या ग्रंथांत बरयलें आसा शेळयेच्या रक्ता वरवीं आमकां थारण मेळटलें पळया जेन्ना इस्रायल लोक इजिप्तांत आसतना 10वें कर्ग जावन आसलें ताच्या पयल्या पुताचें मरण इजिप्ताच्या पयल्या पुताचें मरण पूण इस्रायल लोक बचाव जाले कशें तांणी ताच्या धारवट्याक शेळयेचें रगत पुसुल्लें आनी आपले आमचो देव ताचेंच रगत त्या धारा घालून आमकां भितर आपयता आनी आमकां ससनाचें जिवीत दिता देव जावन आसा आमचें दार ताकाच तो म्हणटा जागृतावा कोण फाटल्या दारांतून येता तो गवळी न्ही चोर लुटकार ताचें उतर तुमी आयकनाकात मोगाळ भावा भयणीनो त्या पासून आयच्या पयल्या वचपांत सा पेद्रू सांगता आमच्या बऱ्या गवळ्याची वळख आमकां कळीत करता तुमी इस्रायल घरानो जेजू क्रिस्ताक कुरसायलें पूण त्या देवान त्या क्रिस्ताक जिवांत उठयलो म्हूण तुमी दुबाविने पात येवंक जाय आनी आपले त्या गवळ्याची वळख दिता आसतना त्या लोकांची काळीज शिंदले बरी जालें आनी आपले तांणी सवाल केला आमी कितें करीचें पाताक रडा जिनी बदला जेजू क्रिस्ताक स्वीकार करा पवित्रान घेया मोगाळ भाव भयणीनो जर एक शेळी आपणाच्या गवळ्याक वळखता तर ताचें लक्षण जावन आसा जिनयेचें परिवर्तन जावन आसा ती शेळी आपणाच्या गवळ्याची ताळो आयकता मोगाळ भावा भयणीनो आमी आमकांच सवाल करया म्हज्या खातीर जीव दिल्ल्या म्हाका वाट दाखयल्या म्हज्या विशयांत कळीत आसच्या म्हज्या गवळ्याची वळख म्हाका आसा गी हांव ह्या जाग जावन म्हाका आसा गी म्हणलें एक सवाल म्हाका हर एक फावटी म्हज्या कोशाडांत आयकता तुमकां आसा गी मोगाळ भाव भयणीनो हे सवालाक जावाब आमी सोदूंक जाय तितलेंच न्ही त्या गवळ्याची वळख जावन ती गवळ्याची वळख आमी हेरांक दिल्या गी ह्या चुकून गेल्या गवळ्या बरी आमचें जिवीत आमी ओगडायलां मोगाळ भाव भयणीनो आज आमी आमकां हे सवाल करूंकच जाय
नातल्यार आमी इतले वर्सां केल्लें हें मागणें, इतले वर्सां केल्ली ती बलिदानां एक वेस्ट जाता. आतां आमी सवाल करूंक जाय, म्हज्या गवळ्याची म्हाका वळख आसा गी, आनी जेन्ना म्हाका वळख जाता हांव त्या गवळ्यान सांगल्या वाटेन चलतलो आनी सासणीक जिवीत आपणायतलो. मोगाळ भाव भयणीनो, आज आमी धन्य देवाक अर्घां दिता आसतना आज आमी देव आपणे पसत मागया. आज ह्या हिंडाक पोसोवंक वागोवंक सारक्या वाटेन चलोवंक जायते देव आपणे फुलोवंक जाय. तो सर्वेस्पो देव आमच्या लोकांच्या मोतींत तो मोग घालून दी आनी ही हिंड चलोवंक तांकां बळ दिवन दी म्हूण आमी मागया. आनी प्रत्येक रितीन गवळ्याचो मोग बगोवन ताचे वाटेन चलून आमकां तो सरस्पोर आदार दिवन दी म्हूण ह्या मिसा वेळार आमी मागया. सरान उबे रावया. आमच्या भावार्थाची उसरणी आमी करया. सत म्हणटा देवा सर्वदेव बापा सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेसू क्रिस्ताक ताच्या क्लासपुताक आमच्या सोम्याक सोबत करपे संबलो ओंकार मरेतान जन्मलो पोंस पिलाताका ताणें कोससले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो ताका नेकेपिलो तो मेल्ले मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवन जालो सरकार सोडलो सर्पदेवता देव बापाच्या उजव्यार बसला तेन्ना जिवांनी मेल्ल्यांची मनसूल बरयतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कतोलीक पयस सभे भक्तांचे एकठार पदक्यांचे बक्षाने फुडेचें जिवन पावन ससनाचें जिवीत आमेन. आमची सर्व तेसावां आमच्या बोऱ्या गवळ्याच्या पांया तळा आमी समर्पिया. तुमची सवाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा तुज्या पुताचें गवळीपण चलोवन व्हरच्या त्या भगवंत बापाक धर्माध्यक्षांक आनी पवित्र सभेच्या सर म्हणयाऱ्यांक तुजे सेवेच्या मनोभावान भर. तांचे थंय तुजें श्रेश्ठ याजकांचें आनी बऱ्या गवळ्याचें प्रतिरूप दिसाचें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या आनी समाजाच्या सर मुखेल्यांनी खरे मुखेली सावन तांचे दब्यान आसलेल्या सर लोकांची सेवा करूंक ससाय लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या धर्म प्रांत्यांत विविध संघ संस्थे चलोवन व्हरतात त्या सर वडिलांनी बऱ्या गवळ्याच्या आदर्शा खाल आपणा आदीन आसलेल्या हरियकांती मोगान आनी मायपासान चलाशें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्व आवय बापायनी बऱ्या गवळ्याची देख घेवन आपल्या भुरग्यांक फावो तें मार्गदर्शन दिवन बरी साल समकण शिकोवंक उर्बेन वावुरच्याक तांकां सदांच सुसुडीत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. तुज्या पुता जेजू बऱ्या गवळ्याचो ताळो आयकून ताचे परीस सर लोकांची सेवा करूंक आमच्या कुटुंबांत हांव फावो ती देवापुणी फुलोवन येवंक तुजी मजत लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगळा बापा आमी प्रत्येक रितीन तुज्या पांया तळा आज समर्पिता. आमचो सगलो संवसार आमी तुजेर भवार्थान भरवशान आनी धैर्यान पातयेता. तूं आमकां ह्या कर्गांत निवारतलोय, आमकां राखून व्हरतलोय, आमकां सांबाळटले म्हूण पातयेता. ह्या संदर्भी आमी तुज्या पांया तळा समर्पिता. सर लोकां पासत प्रत्येक रितीन डॉक्टरां पासत नर्सां पासत देवा तांकां तूं राखून व्हर. ह्या पिढयेक जाय आसलें वखद सोदून हाडूंक मनशाची मोत तूं उजवाडाय. आमचें उणेपण तूं समजून घेताय. आमचे थंय तुजी खाकूळत दाखय आनी आमकां तूं राखून व्हर. आमी मागणें करता त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या मरिफात आमेन. तुझ्या पायांतळा मानून दयेन घेत्यो बापा
आमच्या मुगळा सर्वेस्फोरा देवा सृष्टीच्या रचणारा समर्पित हांव तुका उंडो ओगो वासो मुनशा वावरांत केल्लो रितुमेंतो दिल्लो कर तूं उंडो आमकां जिविताचो घेवन आयल्याव काणिको तुझ्या पायांतळा मंदयेन घेतो बापा आमच्या मुगळा. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पळयता देव बापाक मानता आसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्रच्या देवाक सर्वेस्फोर मानून घेव. सर्वेस्फोरा आमी तुजी साकरां तुजे वेदेचेर ही दानां हाडून दवरता. प्रसन्न जावन ती मानून घे आनी ती बदलून तांचे वरवीं तुजी सोडवून आमकां लाभय आमी मागता आमच्या सम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्फो तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमेन. सर्वेस्फोरातय उबारता. सर्वेस्फोर आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्फोरा पवित्र बापा सर काळे आमी तुका वाकन फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो पुनादी करून या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाकणी ओ त्या दाबाच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकाचो लांब युग संपलो. विबाडलो संसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्ण एक पावलो. देखून पासकांच्या संतोषान उल्हासता सगलो संसार आनी सर्गींचे सदळबा निरंतरी गायता तुजे मुखार. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्फोर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्फोराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरून सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. तेच बरी जेवण जातास ताणें काल्स घेतली.
तुका नव्या दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खालस नव्या आनी सस्ने कराराचें हें रगत पदकांचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta so good purgatoria. तुझ्या कुर्सानी पुन्हा जीवन पोळावरवी तुवें आमकां सोडलाय सोमिया संवसाराच्या सोडवंगारा आमची सोडवण कर जय क्रिस्ताचे जय. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरोनाची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेतेल्या आमा सोमेस्ता पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळत कर. ह्या पिढये वरवीं मेल्ल्या सर आमच्या भावंडा पासत आमी मागया. तांकां आनी तुजे इश्टागती मेल्ल्या सोमेस्ता तुजें परसळीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांवकार मरिये देवाचे माये संगती सांजुजे ती सोपती भगेन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मनवली आनी त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्तांच्या सुखांत आमकां वांटोती तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन आमेन आमेन. आमच्या श्रेष्ठ गवळ्यान ताच्या बापाक आब्बा बापा म्हणचे भाग आमकां फोव केला. हे मागणे आतां आमी धैर्यान भावार्थान म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां ये तुजी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडचो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकेल्या उशिता तशें आमची पापां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडून नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशानत रक्तेल्या आमकां तुज्या उधार काकोलतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्या रसवडकी पदव्यानी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावाताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो तुमच्या सवय आसो. एकामेकाक शांती दियात.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया देवाची शेळी संसाराची पाप करता ते. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळ्ळ्यान आमी सोमेस्त सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. तुमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजें तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. आमकां तूं स्पुरो, तूं समसो गोळी बरो. तूं स्पुरो आमकां तूं स्पुरो, तूं समसो गोळी बरो. पोस करताय दिन दिन सोरो, दुस्मना तांकन पारो. पोस करताय दिन सोरो, दुस्मना तांकन पारो. तूं स्पुरो सोम्या तूं स्पुरो, तूं समसो गोळी बरो. तूं स्पुरो सोम्या तूं स्पुरो, तूं समसो गोळी बरो. तूं सादार आमकां तूं सादार, तूं सर्गाक पावोवचें दार. तूं सादार आमकां तूं सादार, तूं सर्गाक पावोवचें दार. वाळ सुकलेल्यान तूं फुडार, पातकी मनशांक माप उदार. वाळ सुकलेल्या तूं फुडार, पातकी मनशांक माप आदार. तूं सादार सोम्या तूं सादार, तूं सर्गाक पावोवचें दार. तूं सादार सोम्या तूं सादार, तूं सर्गाक पावोवचें दार. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सोडण्याच्या ह्या जेवणान तुझें जिवीत आमकां दिताय आनी सस्नाच्या सुखाक पावोवंक आमकां आदार फावो करताय. ह्या तुज्या देण्या वरवीं खरो भाव सदां स्थिर उरूं आनी वाडत वचूं हें आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो.
तुमच्याई सोबे आसो आणि सर पवित्रदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रात्मो आपलो आशीर्वाद तुमचेर घालो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांती तुमकां धाडटा. देवाचे ओडुकार. मोगाच्यानो तुमकां समेस्तांक बऱ्या गवळ्या आयताराचे फेस्ताचे परबी पटयता. तसो बरो गवळी तुमकां तुमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक आनी प्रत्येक रितीन ह्या संवसाराक आपल्या आशिर्वादांनी बरो दी म्हूण मागता. तुमकां समेस्तांक बरो दीस मागता. वेता वेता सुमिया तुझो स्पिरिट हांव घेता. गाता गाता सुमिया तुजी ससाय हांव मागता. तूंच म्हजो तिरादार, तूंच म्हजो सांबाळणार. तूंच म्हजो तिरादार, तूंच म्हजो सांबाळणार. वेता वेता सोमिया तुजो स्पिरिट हांव घेता. गाता गाता सोमिया तुजी ससाय हांव मागता. मोगाळ पुत्रा सोबे ओंकार आशिर्वादी आमकां. बागेन पुरसाचे करवेन ह्यो आमकां आमच्या देवा आमच्या दिसमनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.